कृष्णदास शमा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी यांच्यानी राजाराम मोहनराय लायब्ररी फाउंडेशन कलकत्ता यांच्या सौजन्यान आजपासून 3 दीस हे लायब्ररीचे वर्कशॉप अरेंज केल्ले आसा. हे वर्कशॉप इनोवेटीव प्रॅक्टिसीस इन लायब्ररी सायन्स, जे नवीन प्रॅक्टिसीस जाल्ले आसात, कितें नवीन बदल जाल्ले आसात, प्रोग्रेस आसा, डेव्हलपमेंट आसा, ते सगळे आमच्या लायब्ररीन इन सर्वीस जे लायब्ररीन आसात तांची नॉलेज अपग्रेड करच्या खातीर हे वर्कशॉप आसा. ह्या वर्कशॉपा खातीर बेजिकली जे पार्टिसिपंट आसा ते गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातले सगळे आमच्या हायस्कुलांचे लायब्ररीन आसात आनी हायर सेकंडरीचे लायब्ररीन ऑन प्रायोरिटी बेजीस. त्याच्या शिवाय कॉलेजींचे थोडे आसात, पब्लीक लायब्ररींचे आसात. बट 90% ऑफ द पार्टिसिपंट्स आर फ्रॉम डिफरंट हायस्कूल्स थ्रू आउट द गोवा. आपटे आसात, PWDचे सध्या डायरेक्टर आसात ॲडमिनिस्ट्रेशन, ते येयल्यात, तांच्यांनी उद्घाटन केल्लें आसा. त्याच्या शिवाय अनिल सामंत सर, प्राचार्य अनिल सामंत सर हे स्पेशल गेस्ट म्हणून आयिल्ले, तांच्यांनी ह्या उद्घाटनाक बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केल्लें आसा. वर्कशॉपाचेर वेगवेगळे टॉपीक दवरलेले आसात, वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन येयल्यात. ते बेजिकली जे लेटेस्ट टॉपीक आसात, लायब्ररीन जे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसात, रिडींग कल्चर वाडोवच्या खातीर वेगवेगळे टॅक्निक्स आसात, सपोर्टींग टूल्स आसात जे अपग्रेड जाल्ले आसात, त्याची म्हायती दितले. वेगवेगळे सॉफ्टवेअर आसात, लायब्ररीचे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर आसात, तातूंतली म्हायती दितले. त्याच्या शिवाय ऑनलायन बुक्स आसात, ऑनलायन मॅगझीन आसात, हे फ्री ऑफ कॉस्ट सुद्दां आसात, ताची म्हायती दितले. त्याच्या शिवाय सोशल मिडिया आज सामकी प्रत्येकाच्या घरान किंवा प्रत्येकाच्या मोबायलाचेर सोशल मिडिया इफेक्टिवली काम करतात. तितून आमी ज्ञान कशें वाडोवंक शकता. वेगवेगळे बाकीचे सगळे पळयतात, पण पुस्तकाची म्हायती तांचे कडेन सोशल मिडियाच्या माध्यमातून कशी पावयतले. अशा प्रकारे विविध आधुनीक टॅक्नीक जे आसात, जितूनसून वाचन चळवळ भुरग्यांपर्यंत, पालकांपर्यंत, शिक्षकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केलो वयतलो आनी त्याचेच नॉलेज ह्या 3 दिसान हांगा दिली वयतली सगळ्या लायब्ररीन. Quite essential, refreshes what we have done, what we have studied, but it also upgrades our skill. And information is ever changing. What is there today morning can become outdated today evening as new information keeps coming. And we need to update ourselves, upskill ourselves. Lot of things have happened in the library. Lot of brains have got sharpened. The scholars have groomed in the library, and I'm happy that more than public libraries now this particular training session of 3 days is focusing on the school libraries and librarians, which is going to be having a bigger and long lasting impact on whatever we are going to learn in these 2-3 days. It's a sorry state of affair that it could be either digital or physical. Reading habit is really gone down. I would like to confess to you, Saman sir, after being in government service, even my reading habit has gone down. Now I read more files than books. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.